खूब पाटी घोडेक आयकोंक नासतलें, कित्याक आमच्याच चिंतनांनी आमी बुडून पडल्या. तर आमी भिवची न्हय. तो आमकां सदांच बक्षिता. तो आमकां समजून घेता, कित्याक तो आमचो मोग कोत्ता. ताणें जें केलेलें आसा तें आमकां सगळें आजून समजोंक ना, पूण तें समजत आसा. तर ह्या वेळार ही आमकां समजुणी ओदीक ताच्या मोगाची मेळच्याक सगळीं जीं आमचीं पातकां आसात, जें आमी ताचे विरेंत चिंतता, उलयता आनी कोत्ता, तें आमी आतां देवा कडेन बोगसोणें मागया. कित्याक आमकां समजना तें, पूण समजोंक लागतलें. पयले सुवातेर काळजांत थावन आमी ताका बोगसोण्याचें हें मागणें म्हणया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी हें मागणें काळजांत थावन आमी म्हणून ताचें बोगसोणें जोडून घेवया. हांव पातकी सोरपुदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योंत सुदांत सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Page number A4.
सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सोगटा संवसाराचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातक्याच्या गुलामपणांतली सुटयलोली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरोंतरी तुका वाकणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थना. आमच्या सुम्यात जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. म्हजे भयणीन भावनो, आमचें काळीज आतां नितळ निर्मळ जाल्लें आसा. देवाचें उतर आतां आमी काळजान थावन आयकुया. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडांक राखतलो, आख्ख्या हिंडांची सोद करतलो. जळ्ळी मोडली शिंपडलेल्या शेळ्यांक सोदतल्या गवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळ्यांक सोदून काडटलो. धुवरेन आनी दाट काळोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय हांव तांकां सोडयतलो. हांवूच म्हजी शेळ्यांक चोरयतलो आनी तांकां आडपडश्यो करतलो. असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पर. सांडलोलेक हांव सोदतलो, दुखवलेचे गाय बांदतलो आनी असो जाल्यार तिका गोट करतलो. मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव तांचो खरो गवळी जातलो आनी तुजें म्हज्या हिंडा. असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पर. तुजें अशें जातोलें शेळ्या आनी शेळ्या मदें, मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदें हांव नीग करतलो. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हणया, म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडोंक. शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. खालक्या कोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कणकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मन घुस्पतात, पळयतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वांटाय रुचीचें. म्हजे माथ्यार ओनंदान दोमदोमीत तेल वारोयलाय. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो भरून ओडटा. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवता. वर्शीत गोरांत देवाच्या म्हज्या तिकान सदांकाल. जबाब, म्हजो गवळी सर्वेस्पर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो,
पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्या तांचे प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय आयलें. आनी जशीं आदामा सोवे सगळीं मरतात तशींच क्रिस्ता सोवें सगळीं पुनर्जिवंत जातलीं. पूण सगळीं क्रमां प्रमाणे आपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त. मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळीं. उपरांत सगळ्या प्रधानाचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो. आनी तेन्ना सोकटाची सोपादनी. कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानाक पांयां तळा मस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हटल्यार मरण. जेन्ना सगळ्यो वस्तू ताचे आधीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आधीन सगळें केलां ताचे आधीन आपणाकूच करतलो. हे पुरी देव सोगता संवसाराचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराच्या नावान येता तो सोदो. आमच्या बापाक दाविदाचे राज येता तें सोदो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिंवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यानो यात. संवसार रचयल्ल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करूंक घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकुणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार
बरी मनशां असो ताका जबाब करतली, सायबा केन्ना म्हणून आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगलो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी पिडेंत वो भणकुणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेले हांव. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक भाव भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलेल्यानो, सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हज्या सोरशेली कोडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, विंगलो जालो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिडेंत वो बंदकुणीत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ती ताका जबाब करतली, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगलो जाल्लो, पिडेंत वो बंदकुणीत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय करूंक ना. आनी ही सासणाची खास भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Wakali tuka Krista. भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर आमी आयकलां न्हय. कितें म्हणून आयकलें आमी? पयले वाचपान देव बरे गवळ्यांक धाडटा. ताणेन शेळयांचो बरो परामर्श करूंक जाय. तिसऱ्या वाचपान आमी कितें पळयता? सगल्यांनी एकामेकाचो परामर्श करूंक जाय, तांकां पावंक जाय. आनी तिसरें म्हणजे दुसरें वाचप, जी कोणी भाशेन जियेतात ताचें प्रथम फळ जावन आसा जेजू. ताणेन आमकां वाट दाखयलेली आसा. आमच्यान तें आमचे वस्तुकी करूंक जायनासलें, पूण ताणेन आमकां तें करून दाखयलां आनी तो वैभवांत आसा. आनी वैभवांतसान तो आमकां राखता, सांबाळटा, आमचें जिवीत चलयता. आनी शेकी जें कितें सारकें ना, जें कितें पाड आसा तितलें तो काडून उडयतलो आनी बरें पळय तो पोत्तून एकठांय करतलो आपल्या सवें, आनी बापाशी आमी पोत्तून स्वर्गा राज्यांत जियेतल्या. आमी सगळीं जाणां देवाचीं भुरगीं न्हय. तो ताणेन ही जबाबदारी दिल्ली आमकां, पूण ही जबाबदारी पाळूंक जायना जालें. कित्याक लागून जायना जालें? कित्याक आमी दुसऱ्यांचें चिंतचे आसतना आमचेंच चिंतूंक लागल्या. आनी हें सारकें पयल्या पुस्तकान सान आमकां दिसता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी पळयता कशे भाशेन आदाम आनी एव आपली जबाबदारी घेना, दुसऱ्यांचेर सगळें कोसळून उडयता. ताणेन केलां, हांवें करूंक ना, ताणेन ताका लागून म्हजे भशेन म्हजें सवें अशें घडलें. पूण तांचे पूत एकामेकाक जोवतात. एकलो जोवना पूण दुसरो जोवता आनी ताका लागून ताका काडूनय उडयता. पळय कशे भाशेन आमचें जिवीत उगोंक लागता पळय तें. आनी हे धाकल्यो धाकल्यो वस्तू इतल्यो वाडटा की देवाक तें म्हणून हितून हे भाशेन ताणें चिंतूंक नासलेलें. पूण तो लोकांक उपजयता
प्रवादी फुडारी आनी हे भाशेन तांकां मार्गदर्शन दिवंक तो करपा बोळ दिता, पूण तांच्यानी जायना. आनी तशें जालें म्हणटच सगळेंच विस्कटटा, तांकां गुलामपणांत वेचें पडटा आनी देवाची पोरजां सगळींच न पळयत कशी जावंक लागता. तो तांकां सोडिना, आपल्या पुताक धाडटा, कित्याक आमी सगळीं जाणां ताचे पूत आनी धुवो, पूण कशे भाशेन जेवंक जाय तें आमी नकळो आसल्या. पातकान जियेतल्या म्हणटच ताणें आमकां आपल्या पुताक धाडलो आनी पुता वरवीं ताणें आमकां वाट दाखयल्या कशे भाशेन आमी देवाक एकवटोन एकामेकाचो परमस करूंक जाय. आनी हे परी सर्गीचें राज आमच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान सालींतल्यान आमच्यान स्थापूंक जाता. आनी हो अणभव घडलो की ना आमकां कितें भितरल्यान समजून येता, आमी शांतीन जियेता, आमी उर्बेवंत जाता, आमी आमचें चिंतना पूण दुसऱ्यांचें चिंतता हें जेजून आमकां दाखयलां. आमकां ताणें आमची पातकां भोगशिल्ल्या कशे भाशेन आमची पातकां आपणाचेर घेवन बोली जावन तो आमचे पासून मेलोलो आसा आनी हे परी ताणें आमकां सुटका दिलेली आसा पातकांतली. म्हणजे देवा विरेत आमी जियेता पळय तें देवा बरोबर जिवच्याक ताच्या जिवितान आमी तें पळयलां. आनी ताणें आमकां हें सांगलां, तुमी तर म्हजे सेवक जाल्यार तुमी जशे भाशेन हांवें तुमचो मोग केला ते भाशेन तुमी एकामेकाचो करूंक जाय. हें ताणें सांगलां आमकां. पूण हें आमचे वस्तुंगी जायना, ताका एकवटोन तें आमच्यान करूंक जाता. आनी तेन्नाच की सर्गीचें राज आमचें सवें उदीक आनी उदीक वाडोंक लागता आनी आमी खुशालकायेन संतोशान सेवा चाकरी दुसऱ्यांची करूंक लागता आनी मरोंक पर्यंत आमी तयार आसता. हें आमच्या जिवितान घडटा. पळयात, एकदां अशें घडलें, एकली आवय, तिका भुरगें बाळ जालें, इतलो ती परमस करताली. घोव भायर आसतालो, पूण कितें जालें, ताका आनीक कितें घडलें, ताणें ताचो परमस करचो सोडलो, हिका सगळें आपल्या हातांत घेवचें पडलें. ती म्हणूंक लागली, म्हज्यान कितें करूंक जाता जेजू, तुवें म्हाका हें सगळें बरेंपण फावो केल्लें, तें म्हजें सोरशिल्लें तुवें काडलां, देवान काडूंक ना, पूण हे मनशाक लागून जाता. आनी हे भाशेन आमकां दूख भोगचें पडटा. पूण तिणें जेजूक एकवटोन ह्या भुरग्याचो परमस करूंक लागली. ह्या भुरग्याक सगळें तिणें दिलें, ताका बरो वाडयलो, खूब रगडोवन ताका बरें शिकप दिलें, व्हड जालो. पूण व्हड जाल्या उपरांत तोय म्हणना तो काजार जालो, मांयक विसरलो. ती म्हणूंक लागली, कित्याक लागून देवा हें म्हजें सगळें घडटा, हांव तुका एकवटोन सगळें करतां आनी हें म्हजो परमस करचें आसतना म्हाका सोडून वेतात. निराशी जाल्ली. तेन्ना ती जेजूक अशें म्हणटाना जेजून तिका सांगलें, तूं बाय म्हजें सगळें जियेताय आनी हांव जावन आसा तुजें दादूसपण, हांव तुजो सांबाळ करतां, कितें म्हूण तुका जाय, तुका इतलेंच जाय आसलें की तुज्या घरकारान तुज्या चेड्यान आनी हे भाशेन ताणें तुजो परमस करूंक जाय न्हय, पूण हांव करतां न्हय. आनी हें तिणें भावार्थान पळोवंक लागली आनी ती खुशालपणी मागीर आपलें जिवीत सारूंक लागली. आपलें पळय नासतना दुसऱ्यांक ती मदत करूंक लागली. आनी हातूंत तिका कितलेंचशें दादूसपण घडलें आनी ती एक नमुनो जावंक लागली. दुसरी तिका पळोवन म्हणूंक लागली, वय हिचें सगळें खरेंच जेजूचो मोग वचता आनी त्या मोगान आमी सगळीं जाणां खुशाल बरीत जाता. हांव जाणा की तुमी सगळीं जाणां एके वतीन वो दुसरे त्या प्रमाणे जियेतात. जेन्ना सगळें सारकें घडना तेन्ना आमी भिवंक फावना. आमी कितें करता तेन्ना आमचें चिंता, आमचें न्हय, आमचें चिंतप आमी जेजू सगळें धरूंक जाय आनी जेजूची चिंतना आमी पत्करूंक जाय. तेन्नाच की देवाचें राज आमचे मदें, देवाची येवजण आमचे मदें आनी देवाची कृपा आमचें सगळें वस्ती करता आनी आमकां सगळें बरेंपण फावो जावंक लागता आनी आमचे उद्देशीन दुसऱ्यांक हे परी आमी सर्गीचें राज स्थापन करता आनी जेजू खरो आमच्या जिविताचो राजा जावंक जाता. हे भशेन आमी एक जावन करूंक लागलें की ना, हें सगळें जाणांक मागीर मेळोंक लागता आनी आख्खी पोरजां मागीर ते भशेन जिवंक लागतली. आनी हें आमी देवाक
वाखाणुया. देवान आमकां शिकयलां, देव आमचें सगळें करून घेता, तर आमी आमचें जिवीत ताका समर्पिया. कशें करतलें हांव? पळयात, पयले सुवातेर देवाक पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय. हांव तुमकां सदांच म्हणटा, जेजूचीं उतरां आमी पाळया. जेजू म्हणटा, म्हाका एकवटून रावात आनी हांव तुमकां एकवटून रावतां. सुस्कारांतल्यान आमी ताचे सरशी रावंक जाता. सुस्काराक तर आमी हाजीर जायत, आमी आमचे कुडीक, मनाक, आत्म्याक हाजीर जातले हांव. आनी हे भाशेन जालीं की ना, आमी दुसऱ्यांकूय हाजीर जावंक लागतले हांव. आनी मागीर ताची कृपा आमचे सगळें वाडटली, घोटाय वाडटली, आनी तांकां आमी समजून घेतले हांव, तांकां आमी तेंको दिवंक लागतले हांव, तांचो आमी परामर्श करूंक लागतले हांव. हे भाशेन पयले सुवातेर देवाक पयलो वयलो स्थान, आमीच आमकां बरीं जावंक लागता आनी आमचे उद्देशीं दुसऱ्यांक बरें करूंक लागता. हे भाशेन जेवच्याक 5 मिनट रातची जेजू बरोबर सारात न्हिदच्या आदीं, सकाळीं उठ्ठा आसतना 5 मिनट उठूंक जाय जेजू सवय. आनी पळयात, आख्खी रात जशे भाशेन मोबायल चार्ज जातात, ते भाशेन आमी जेजून चार्ज जातले हांव. आनी ही चार्ज दीसभर मागीर उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान आमी दुसऱ्यांक जेजूचें बरेंपण दाखयतले हांव. आमचें चिंतचें ना, तेन्ना खरेपणी आमी जेजूचे शिश्य वांगडी जातले हांव. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान या म्हूण सांगलां ताणें. तुमी तर हे भाशेन करूंक जायना जाल्यार तुमी म्हजे शिश्य न्हय. आमी ताचे खरे शिश्य म्हणटात. सगळीं जाणां आतां अशें उमटेन दवरया, ताका हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कारान जेन्ना आमी सुस्कार घेता तेन्ना पांयाचीं बोटां आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान व्हांवनी ताचे दवरया, आनी तो आमकां सगळें शुद्ध निर्मळ करून बरें पयतेन दुसऱ्या सुस्कारान भरून काडटलो. आनी हे परी आमी नितळ निर्मळ जावन ताचे पवित्रतायेन परजळूंक लागतले हांव. आमची उतरां, कोन्यो, चाल जेजूची जावंक लागतली. आनी हे परी तो खरो म्हजो धोनी, म्हजो राजा, आनी म्हजोच न्हय पूण सगळे सृश्टीचो राजा म्हणून आमी ताका परकुटूंक लागतले हांव. सगळीं आतां आमी उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंतावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या देवा बापान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून आमचो सासणीक यादनीक आनी सोर रोसींचो राय केलो. ताचेच नांवान बापाक आमची मागणी उबारुया. हांव तांचो खरो घोवळी जातलो. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आनी ताच्या जाग्यार शेळयांचे घोवळी म्हूण वळखून देवाच्याच मना प्रमाणे ताच्या शेळयांचो सांबाळ करूंक आनी वखदां भायर तांकां बरो चोरो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. शेळयां आनी शेळयां मदें
मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदीं हांव नीत कोत्तलो. राजकारबार चलयतल्यांनी निती स्वताची तागडी आपणाक जाय तशी आलोयना जावंक, पूण देवान तांच्या हातान दिल्लो कारभार देवाच्याच मांडावळी प्रमाणे स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान तांणी चलूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. उपरांत सगल्या प्रधानांचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो. जेजून जोडलेल्या जैताचेर नदर दवरून आनी ताच्याच बळादीक आदारान आमचे भितर संवसारी आनी स्वर्गीच्या राजाच्या तत्वां मदें जातल्या झुजांत आमी स्वर्गीच्या राजाची तत्वां सदांच उंच दवरूंक आनी जैताचो मुकूट जोडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. बुकेक, तानेक, पिडेक, विंगडेपणाक, नेणारपणाक, एकसूरपणाक, निराशेपणाक आनी हेर वायटांक सांपडलेल्या सोबे क्रिस्त रायाच्या दयाळ सेवेची आमी रूपकारां जावंक आनी अशें सर्व वायटाचेर जैतिवून जाल्ल्या जेजूच्या दयाळपणाचो स्वाद ती भोगूंक पावो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची खाजगी मागणी देवा मुखार मांडया. भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक सोगटा संवसाराचो राज करून ताचे वरवीं आमकां सर्गीचे वाटेन चलयतलो गवळी आनी फुडारी दिलोय देखून आमी तुका दिनवासता. ताणेंच शिकयल्ल्या सर्गीच्या राजाच्या तत्वांचेर आमचें जिवीत मांडूंक आनी ह्याच राजांत भितर सरूंक पुर्ती जावंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी आमचें सगलें जिवीत जेजूक भेटोवणी वरवीं भेटोवया. बेटोनेचें गीत C30, रुपें बांगार मागिनाय, पेज 41, C30. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, पातकांचें बोगसोणें जोडून सगल्या मनशांक तुजे वेंगे धाडूंक तुज्याच पुताक
ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटून म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय शासनाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रचनेचो. शांतीची तो निर्मळ बोली खुर्सात ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक शासनीक आनी सार्वीक राज तुज्या मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सोजकायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजवता. उदंती थावन ओस्तोमती पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी कोच्च्याक एक खाशा पोर जातून जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें कोत्ता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आनी आमी हो संस्कार समोरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी यो उदकांता आनी एक काळशींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी सोड आमी तुजें मरण परगोटा. बापा,
आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्ट मोरणाचो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवणपणाचो आनी स्वर्गात सोडणेचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सुबात तुका भेटयता. तिचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेल्या सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्म दुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सोमेस भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्या त्या जायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरोंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुजे चाकरा भाग्यवंत फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाची आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी धर्म म्हणण्याऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबांची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेलेल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवांसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भयणीनो आनी भावनो, ह्या मागण्यांत आमी सर्गींचे राज आमच्या काळजांनी, आमच्या संबंदांनी, आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या फिरगोजींनी आनी आमच्या संवसारांत येवपाक आमी मागता. जेजूक जितली आमी एकवटून हे मागणें म्हणटल्या आनी ताकाच ही संदी दिवन आमी ताका सहकार करतल्या, सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून काळजांत धरून आतां आमी ताका एकवटून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तैणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक पळय आनी आतां आमकां सगल्यांक घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक वळून ताची शांती दिवया.
देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना. फावना. पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक हे मागणें आतां आमी म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस प्रसादाचें गीत R15 जेजू मोगाच्या आकट्या पेज 182 R15. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा संवसाराचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक परबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. जे भयणीनो आनी भावनो, थोडींच तुमकां कळ्योवण्यो सुचना तुमचे फुडें मांडटा. मातशी बसात आनी आयकात. पयली सुवातेर देवाक हांव वखाणटां कित्याक ह्या वर्सा आमी भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराचें फेस्त वेगळेच तरेन समारंभ केल्या. हो दबाजो वर्साच्या वर्सा जेन्ना आमी नोयनां करताले तेन्ना तो येतालो, पूण ह्या वर्सा क्रिस्तरायाचें फेस्त बेगीनच आयलेलें आसा. पूण मंगळारा दीस आमी आतां नोवेनां आनी फेस्त सुरू करतल्या. पूण ह्या वर्सा तुमच्या हांगसर नोवेनांच्या मिसांक येवंक जायना. मीस आतां सगळीं सायबराचेर जातात.
जशे भशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर ताच्या काळार तेन्ना ताणें संवसार सोदून काडलेलो. बोटींनी ते सगळ्या संवसाराक वेताले. तेन्ना तोय हांगसर आमच्या भारतांत आयलो आनी जेजूची बरी खबर ताणें परगटली. आयज आमी एक नवी म्हणून हितूं स्थिती अणभवता. आयज आमी सायबर स्पेसीन सगळीं जाणां अदीक अदीक भाग घेवंक लागल्या आनी इगोर्ज मात थंयसर आसा. पळयात, आमी आतां मिसां खंयसरूय करूंक सगळ्या संवसाराक ती पावता. हे भाशेन एक नवी पद्दत आमचे मदें सुरू जालेली आसा. देव आमकां केन्ना सोडिना आनी सगळे सुवातेचेर तो आसा. तर आमी जेन्ना हांगसर मिसां करतल्या ती तुमच्यान तुमच्या घरांनी तुमचे जाग्यांचेर पळोवंक जाता आनी भाग घेवंक जाता. पूण तुमकां हांगसरूय येवंक जाय न्हय. सोशल डिस्टन्साक लागून येवंक जायनासलेलें. ताका लागून आमी दुसरे भाशेन तुमचे पासत सोयी केलेली आसा, तयारी केलेली आसा. बॅरिकेड्स घातलेले आसा म्हणजे सोशल डिस्टन्साक लागून. आनी लोक येवंक लागलेलो आसा. आमी हो प्रयोग केलेलो आसा. तुमच्यान रांगेंत भितर येवन ताका म्हणल्यार हितूं उमावंक घेवंक जाता. खंयसर हात लावपाचो न्हय, पूण हे भाशेन ताका भेटोवन तुमच्यान परतून घरा वचोंक जाता. ही तुमच्या पासत म्हणे मांडावळ केलेली आसा. तर केन्ना स्टार्ट करतल्या? तुमी आदीं कितें करतल्यात? वेगळी वेगळी उठून मिसाक सवांच्या येताल्यात न्हय. तर आतां आमी कितें केलां? 5 ते 6 पवित्र बोजोन दवरल्या. घराच रावन तुमच्यान हांगसर भाग घेवंक जाता. त्या उपरांत मीस येता. तर हो भाग तुमचो सदांचो तुमच्यान घरा रावन तातूंत भाग घेवंक जाता. आनी मागीर कामाक गेली मागीर तुमच्यान हांगसर येवंक जाता. ती घरा आसात तांच्यान येवंक जाता आनी ताका मेळोन परतून घरा वचोंक जाता. हे भाशेन आमी थंयसर तुमचेशी येता, तुमी ताचेशी येतात. ही नवी पद्दत आमी ह्या वर्सा मांडया म्हणून तूं आनी पत करया. कित्याक ह्या सुतवासान आमी सोडूंक फावना, पूण सगळ्यांक घट धरूंक जाय दुसरे वतीर. विशय आमी कितें काडलेलो आसा? जशे भाशेन त्या वेळार साहेब हांगसर गोंयांत पावले. आतां ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून स्थिती आमची वेगळी जालेली आसा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरच्या म्हळ्यार तूं ताचें उदाहरण घेवन आमी जेजूचे गोवाय जावया. ताचे देखीन आमी गोवाय जावया. हें कशें घडटलें? हे 9 दीस आसात पळय ते अशे भशेन मांडलेले आसा. देवाचो अणभव, जेजू सवें, जेजू एकवटोन सगळे आमचे जिवीत आनी संबंद बदलतात. ते आमी सृश्टींत म्हणून हितूं सगळे संस्कृती बरोबर ताका हाडटा आनी म्हणून हितूं समन्वय घडटा डायलॉगा उद्देशी. आनी जीं कोण उर्बेवंत ना तांकां उर्बेवंत करता. हे भाशेन निती खाल सगळें आमी बरे भाशेन जेजूक एकवटोन करूंक लागता. हे भाशेन जेजूचें बरी खबर सगळ्यांक परगडटा. हे जावन आसा 9 विशय जे आमी निवडलेले आसात आनी तातूंतल्यान आमच्यान भाग घेवंक जाय. सगळ्या फिरगोज्यो दिन आसा पळय ताचे उद्देशी हांगसर हाजीर जातल्यो आनी सगळ्या जाणांक हे भाशेन भाग घेवंक मेळटलो. तितलेंच न्हय बाकीचे पर्यान. तर आमी हें सगळें मनांत दवरया आनी ह्या मिसान वांटो घेतना तुमकां सगळ्या जाणांक परबीं दिता फेस्ताची. उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे मागणें घेवया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मांडटा तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आनी सोरपो दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालून वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार
शेवटाचें गीत आर 43, page 199. Charaya, Jesu Charaya, Zoi Jesu Charaya.